परवा जो कार्यक्रम जावपाचो आसा दुसरे दिसा परवा कार्यक्रमाक आमचे प्रमुख पावणे ह्या नात्यान उपस्थित आसतले गोंय राज्याचे कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री आदरणीय रमेश तवडकर सर, ज्यांचे खूप मोठे सहकार्य आमचो कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर आसा. त्यांचे सदैव सहकार्य आमच्या प्रत्येक उपक्रमांक आसता आणि ते पोटतिडकीन जंय पेडण्याची कला संस्कृती जतन जावची याच्या खातीर वेगळो विचार करून सदैव आमकां सहकार्य करता. अशें आदरणीय रमेश तवडकर सर प्रमुख पावणे ह्या नात्यान उपस्थित आसतले. त्याच बरोबर खास निमंत्रीत ह्या नात्यान गोंय राज्याचे पहिले हुतात्मे बाळाराया मापारी यांच्यो कन्या श्रीमती लक्ष्मी आगारवाडेकर हे खास निमंत्रित ह्या नात्यान आसतली, कारण आमी त्या निमतान आमच्या गांवांतल्या महिलां खातीर कार्यक्रम आयोजन केला. आमी त्या कार्यक्रमांतल्यान एक वेगळ्या पद्धतीचो संदेश दिवपाक सोदतात की खरो आदर्श जर महिलांनी कोणाचो घेवचो जाल्यार त्या अभिनेत्रींचो न्हय तर खरो आदर्श घेवचो आमच्या गोंय राज्याक पहिले हुतात्मे दिल्ले बाळाराया मापारी यांच्यो कन्या. कारण इतिहासान जर आमी डोकावून पळयलें जाल्यार इतिहासान तेंची नोंद आसा की ते त्या वेळाचेर 6 म्हयन्याचे आसल्यो. त्या वेळाचेर त्यांच्या बापायचे मृतदेह जो आसलो त्यांच्या घरान हाडून त्यांच्या खळ्यान उडयल्लो आणि असंख्य यातना हे ते 6 महिन्याचे आसतना सुद्धा लक्ष्मी आगारवाडेकराक त्या वेळाचेर पुर्तुगीजांनी केल्ले ते यातना सोसून सुद्धा आयज आमी गोंयच्या ह्या मुक्ती भितर आयज आमी मुक्त गोमंतकान श्वास घेवपाक शकले, कारण तेंच्यांनी त्यांच्या बापायन योगदान दिलें. बाळाराया मापारीन आपले प्राणाचे बलिदान जे आसा हे गोंय मुक्त करपा खातीर दिलें. तर तेंच्यो कन्या आयज आमच्या मदीं उपस्थित खास निमंत्रित ह्या नात्यान आसतले. त्याच बरोबर पेडणे मतदारसंघाचे आमदार हे सन्माननीय अतिथी म्हणून त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले आणि त्यांच्या उपस्थितीन जे पेडण्याच्या पारंपरिक ढोल वादनाचे मानकरी जे आसात, म्हणजे पेडण्याच्या कोजागिरी पौर्णिमेच्या निमित्तान असो किंवा अन्य दसऱ्याच्या निमित्तान असो जे पारंपरिक ढोल वादन करतात त्या ढोल वादकांचो ज्येष्ठांचो सन्मान जो आसा हो कला संस्कृती खात्याच्या मंत्र्यांच्या वतीन जातलो. कारण खऱ्या अर्थान पेडण्याच्या कला संस्कृतीच्या मळाचेर महत्वाचे आणि मोलाचे काम जर कोणे केला आसत जाल्यार त्या आमच्या ज्येष्ठ लोकांनी केला आणि ती संस्कृती टिकयल्ली आसा. त्याच्या खातीर त्यांचे योगदान जे आसा हे खूप व्हडलें आसा. तेजी दखल घेवन आमच्या संस्थेच्या वतीन त्यांचो गौरव जातलो आणि मागीर स्त्री सामर्थ्य गौरव सोहळा जावन स्त्रियांचोय सन्मान जावन स्त्रियांचोय हांगासर कार्यक्रम आमच्या महिला भगिनी ज्यो आमच्या गांवांत आसात तेंचोय सन्मान जातलो. आणि तेच्या नंतर गांव संस्कृतीचे स्वर म्हणून आसा, म्हणजे ज्या आमच्या गांवांतल्या लोकांनी आमची भजन परंपरा भजनी संस्कृती जी आसा ही गांवांत टिकोवन दवरली विना मानधन. मागीर ती वाड्यार आसतले, देवळांनी आसतली, चवथीक आसतली किंवा अन्य सत्यनारायणाच्या पुजेच्या निमतान आसतली. जी भजन संस्कृती परंपरा खंयच्याच मानधनाची अपेक्षा न करता ज्यांच्यांनी हे भजन संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान जी परंपरा टिकयली तांकां एक मुक्त व्यासपीठ दिवपाचें ह्या खारेबान तीराचेर असो एक वेगळ्या पद्धतीची संकल्पना आमी तयार केल्ली आसा, तुमचे फुडें मांडलेली आसा. मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की ह्या संकल्पने खातीर तुमचे मोलादीक सहकार्य आणि उपस्थिती आमकां मेळची, जेणे करून ह्या संपूर्ण गांवांत जी आसा ही खूप जे जाले म्हणजे 10-15 दीस जाली असंख्य म्हणजे मेहनत घेतलेली आसा. असंख्य लोक जे आसात हे आमच्या बरोबर वावरतात आणि तुम्ही सगळ्यांचे चेहरे जे आसात हे सगळे तुम्ही पळयले आसतले की सगळे दमलेले चेहरे आसात. म्हणजे आमी दीसभर सगळी हांगासर काम करतात आणि अजून आमचो सेटअप जो आसा हो कंप्लीट जावपाचो आसा. हो आज रात पर्यंत कंप्लीट जातलो आणि फाल्यां सगळ्या लोकांच्या उपस्थितीन हो कार्यक्रम संपन्न करपाचो आमी यथोचित प्रयत्न करतले. थँक्यू. फाल्यां हो प्रोग्राम जो जावपाचो आसा तो संस्कृती आणि ज्यांच्यांनी संस्कृती जतन करतात ते आमच्या गांवचे जाणटे त्यांच्या दोघांचो संगम करपी असो एक कार्यक्रम आसा. खरो म्हटल्यार कृष्णा आणि त्याचे सगळे सवंगडी जे आसात त्यांचे खरेंच खूप अभिनंदन करीनशें दिसता, कारण अशा एक पद्धतीचो नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम ते ह्या क्षेत्रांत म्हणटात ह्या परिसरांत म्हणटात आयोजन करतात. खरें तर पळोवंक गेल्यार एक 5 वर्सां पयलीं समजा हो परिसर पळयल्लो जाल्यार कोण विचार सुद्धा करचो नासलो की अशा पद्धतीचो कार्यक्रम हांगा जावं शकता. आणि आज अशा पद्धतीचो माहोल क्रिएट जाल्लो आसा. ही लायट्स म्हणा किंवा स्टेज म्हणा या वेगळ्या संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान या एक वेगळो कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान असो माहोल क्रिएट जाल्लो आसा की प्रत्येक जाणांक दिसता की आनीकूय मोठ्या पद्धतीचो कार्यक्रम हांगा आयोजीत केलो वचूं शकता. खरें म्हटल्यार अनीश पोकेन ह्या डेकोरेशनाची म्हणा किंवा बाकीच्या सगळ्या संकल्पनेच्या दृष्टीन म्हणा खूप मेहनत घेतलेली आसा. कृष्णाची संकल्पना असलीच की या न्हंयच्या तिराचेर खारेबानाच्या ह्या तिराचेर एक वेगळा अशा पद्धतीचो कार्यक्रम जावचो आणि तो आर्ट अँड कल्चरच्या माध्यमांतल्यान त्यांच्या सहाय्यान हांगा कार्यक्रम घडोवन येता. खरोच सगळ्यांक आपोवशें कशें दिसता की ह्या कार्यक्रमाक फाल्यां तुमी मुजरत येवचे आणि आस्वाद घेवचो. धन्यवाद. महत्वाचें म्हणजे ह्या कार्यक्रमान फाल्यां गोंय राज्याचे जलस्रोत मंत्री येवपाचे आसात, सुभाषभाई शिरोडकर. त्याच्याच बरोबर फाल्यां हांगासर जीत आरोलकर यांचो सत्कारूय जातलो आणि ह्या दोगांचो ह्या कार्यक्रमाक जो हातभार लागलेलो आसा तो खूप मोलाचो आसा अशें म्हणीशें दिसता, कारण तेंचें जें कार्य आसा तें खूप महत्वाचें आसा, खूप मोठें आसा.
जीतभाईचे कार्य खूप मोठे आसा त्या खातीर तेंचोय हांगा सत्कार जातलो. त्याचबरोबर पेडण्या मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री प्रवीणजी आल्लेकर हे सुद्धा फाल्यां उपस्थित आसतले. स्टार्ट. आयज तुम्ही हांगा पळोवंक शकता कितें हांगासर बरी खूब गर्दी जाल्या आनी सगळे प्रिपरेशन चालू आसा. तो कार्यक्रम जावन आसा भजन महोत्सव 2026 खारेबान ह्या निसर्गरम्य परिसरान आमचे आयोजन केल्लो आसा गोवा आर्ट अँड कल्चर तर्फे आनी कुलस्वामी रामपुरुष संस्था हांगासर. आनी हांगा तुमी पळोवंक शकतात कितें प्रत्येक जण आपलें काम वांटून हांगासर बरे तयारीन आसा. तो प्रोग्राम जो आसा जो 21 मार्च आणि 22 मार्च हांगा आसा तो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी हांगासर येवन तो एन्जॉय करपाचो. आनी बाकीचे आमचे सगळे जे टीम आसा ते तुमकां आपले आपले काम कशें चल्लां ते तुमकां सांगतले. आगळो वेगळो कार्यक्रम आसतलो तो आमच्या गांवांतल्या प्रत्येक नागरिकाक आपले मोलाचे योगदान दिल्या बद्दल तांकांय अभिमान आसतलो. आनी तुमी खरेंच ह्या कार्यक्रमान जेन्ना तुमी हेचो आस्वाद घेतले तेन्ना ते तुमकां एक खरीच नवीन कितें तरी पळोवपाक मेळटलें. ह्या आगळ्या वेगळ्या अशा कार्यक्रमांक तुमी मुजरत हजर रावचे आनी ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची.